झेडपी वेंचणुको जाल्यो, निकालूय लागलो. खुबश्या आमदारांक खुबश्या सुवातांनी झटको बसलो. तातूंतलोच एक आमदार म्हळ्यार आदलो मंत्री गोविंद गावडे. ह्या वेंचणुकेंत भाजपान मोगो बरोबर युती करून वेंचणूक लढयल्ली. मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपा खातीर काम केल्लें. मात बेतके खांडोळा आमदार गोविंद गावडेक झटको बसलो. गोविंद गावडे हांचो भाजपाचो बेतके खांडोळेचो उमेदवार श्रमेश भोसले ह्या वेंचणुकेंत पडलो आनी थंय अपक्ष उमेदवार सुनील जल्मी भोमकार निवडून आयलो. आमदार गोविंदा खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची आशिल्ली, मात ताका तें सीट मेळूना. आपल्याक सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्लो म्हण निवडून आयिल्लो तेन्ना अपक्ष उमेदवार सुनील भोमकार उलयल्लो. एमजीपीन तुमकां सपोर्ट केल्लो काय म्हणटा एका इलेक्शनाक या? म्हाका सगळ्या पक्षाचो सपोर्ट आशिल्लो, सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल मित्र मंडळाचो सपोर्ट मोठ्या संख्येन म्हाका राखलो. खंय कमी पडले, उमेदवार कित्याक पडलो म्हण पत्रकारांनी प्रश्न विचारतकर पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आनी मुखेलमंत्र्याक विचार म्हण गोविंद गावडे हांच्यांनी जाप दिल्ली. सर, तुमचो झेडपी काल तुमकां सॉलिड इफेक्ट जालो, कित्या खातीर खंय कमी पडले तुमी? ते पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आणि गोयचे मुख्यमंत्र्याक विचार. पण कित्या खातीर अशें हांवें सांगलें पडटा म्हाका, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आणि गोयचे मुख्यमंत्र्याक तुमी विचार. मात मंत्री सुदिनान एका भौशीक कार्यावळी वेळार नांव घेना आसतना थोमणो मारिल्लो उक्तेपणान आयकुपाक मेळ्ळो. ताणें सांगलें, आपणे पक्ष श्रेश्ठींक सांगून फक्त एकाच आमदारा फाटल्यान मोगो पक्षाची ताकद उबी करूना. पक्षाक सांगून आपूण आमदाराच्या उमेदवारा फाटल्यान रावूना म्हण सुदिनान स्पश्ट केल्लें. जाणें मोगो पक्षाचो अपमान केल्लो तो आपूण विसरूना म्हण सुदीन उलयला. आणि आज जर कितें आयना पळय पेपरार की मोगो पक्षान हें दिवना म्हणून, हांवें एकाच आमदारान तें हांवें श्रेश्ठीक सांगिल्लें, ह्या आमदाराच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान हांव रावचो ना म्हणून. कारण ताणें मोगो पक्षाच्या सिंहाक गाळी मारल्या, अपशब्द मारल्या. याद करा तुमी, हांव विसरू ना, तुमी विसरले जाल्यार हांव नकळो. आनी अपशब्द जो कोण पळय आमच्या मोगो पक्षाच्या चिन्नाक किंवा हाका मारता, तें चिन्ह म्हजें न्हय, ते देवी नवदुर्गेचें, देवी महालक्ष्मीचें आनी विजयादुर्गेचें चिन्ह. आणि जो कोण ह्या चिन्हाक कोण कित्याक कितें म्हणटा ताजे बरोबर आमी केन्नाच आसचे ना. हांव तरी आसचो ना. हांव नकळो बाकीचे आसतलें की ना तें बाकीच्यांनी ठरोवपाचें. आनी ज्या दिसा हांवें स्पश्टपणे श्रेश्ठीत सांगलें की ह्या मनशा बरोबर आमचे कार्यकर्ते आसतले की ना हें हांव नकळो. कोण वता आनी कोण काम करता करा, म्हाका कांय ना, हांवें रावना, हांवें ना म्हणू ना, हांवें खंयच्याच कार्यकर्त्याक तुमी वचा म्हणू ना. पूण ज्या मनशा ज्या शिवाक कित्याक कितें म्हटलें, आमच्या बापायक आवयक कित्याक कितें म्हटलें तें कुशीन दवरता. पूण जेन्ना शिवाक कित्याक कितें म्हटलें तेन्ना तें आमकां लागलें, पक्षाक लागलें, पक्ष संघटनेक लागलें. आनी पक्षान डिसिजन घेतलें की आमी अलिप्त रावया, कोण कितें जाय तें करूं. कारण ह्यो गोश्टी प्रत्येक फावटी ताका त्या मनशान जे अपशब्द वापरतात ताका कळपाक जाय. भारतीय जनता पक्ष हो प्रामाणीक पक्ष, कार्यकर्त्याचो पक्ष, शिस्त आसा. ह्या उलोवपांतल्यान मंत्री सुदिनान कशे रितीन योग्य नीती वापरून आपलो प्रभाव दाखयला हें चित्र स्पश्ट जाता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.